vi mặc ta thầy hao đàn chế một gà ta ra là sa chế khai mù chế na vi tu vi mặc ta để mà bà tao tung cả mà đồn nار ta để cả mồ nang để cả khai sa tu chế na vi sông ya ami aya bao người đi chế mô ca Mary Giêsu tu du ma du sangat mokta eka mona eka kaisa tu che na vi sông ya ami aya bao người đi chế mô ca Mary Giêsu tu du ma du sangat mokta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या आसम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो ख्रिस्त देव मोगाच्या भावनो आणि बहिणीनो आज वर्साचो 18वा आयतार आमी संभ्रमता पंत्या परार बलिदान भेटो आमी सांगता मेळ्ळ्या पयल्या सुवातेक कित्या देवान आमकां राखलां सांबाळलां ताका आमी अर्गां दिवया आमकां आमच्या कुटुंबांक आमच्या मोगाच्या मनशांक अर्गां दिवचें बलिदान जावन दिये तशेंच हो नवो हप्त्याक आमी रिकता तो हप्तोय देवाक आमी भेटया देव जर तर आमचे समय आसा आमकां भद्रती आसा आयच्या लितुर्जींत पवित्र सभा पवित्र ग्रंथ मारिफात आमकां ही एक सदांचें सत शिकयता जेवण आनी जिवीत आनी आमी पांत्यातावन राती म्हणसर वावर करता कित्याक आमकां जेवण जाय आनी वावर करन जेवले वरवीं मात्र आमी जियेता पूण आमचें जिवीत कशें जावन आसा आमचें जेवण कशें जावन आसा म्हणल्यार एक सवाल ह्या सवालांक आयच्या लितुर्जींत पवित्र पुस्तक आमकां जाप दिता तें संक्षिप्त तरान समजून घेवंक त्या प्रमाणे जिवंक आमी प्रयत्न करया कित्याक आमची सगळी जियेणी जेवणाच्या वावरांत आमी करचिता सकाळीं जावन सांजे म्हणसर जल्मांत मरता म्हणसर तर तें फावो ते परी आमी करूंक जाय जायते फावटी आमी सुकोवन पडल्यार जावं पुरो हें बलिदान भेटोवंक फावो ते परी आमी योग्य जावचे खातीर आमची पथकां आमी ओळखून घेवया हांव पत्की हांवें जायती पथकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सगळ्या दूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. Krista
देवा उंचणी आणि शांती ताच्या इष्टात संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकट्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्वरा तुझ्या सक्रांक तूं पाव तुका उलोवमातल्यांक सदां दुलो बायन वागय आनी आमकां रसलाय आनी तूं आमकां सांबाळताय आनी कितें बरें तूं आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूं सांबाळ वो उपकार आमकां कर म्हूण आमी तुजे लागीं कल्तपणी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्रत्वाच्या एकपणान जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससना. पयलें वसाप हांव तुमकां सर्गींत हांव पावसा परे उंडे धाडटलो. निर्गमन पुस्तकांतलें वसाप. सगळी इस्रायल प्रजा मोइज आनी आरोना विरोध शीण उलोवंक लागली. तांणी म्हळें इजिप्तान मासान भरलेल्या आयदानां भोंवतणी बसून पोटभर उंडो खावन आसतना सरस्वराच्या हातान आमचो जीव काडलो जाल्यार बरें आसतें. ह्या सगळ्या जम्यान मरचे खातीर तुमी आमकां ह्या आरण्यांत हाडल्यान सरस्वरान मोइजेक म्हळें हांव तुमकां सरकारतान उंड्याचो पावस धाडटलो. हर एक दीस लोक आपलो दिसपरतो ग्रास एकठांय करूंक भायर वचूं ती म्हजो कायदो पाळटात वा ना म्हूण पळोवंक हांव हे परी तांची परिक्षा करतलो. हांवें इस्रायलिताचो शीण आयकला. तांकां अशें सांग दीस बुडतना तुमी मांस खातल्यात आनी सकाळीं तुमकां ददोशी उंडे खावंक मेळटले. तेन्ना हांव सरस्पर तुमचो देव म्हूण तुमी वळखतल्यात. सांज जातना लावे उबोवन आयले आनी तांणी तंबाची सगळी सुवात भरली. सकाळीं तंबा भोंवतीन देवाचें दंपाण पडलें. देवाचें दंपाण वयर वेतस आरण्याचे भुंयचेर रव्या परी कितें बारीकशें दिश्टी पडलें. तें बर्फाच्या पिट्या भशेन दिसतलें. इस्रायलितांनी तें देखतस तांणी एकामेकाक म्हळें मान हू म्हणजे हें कितें तें कितें म्हूण तांकां कळीत नासलें. मोइजेन तांकां म्हळें हो तो उंडो सरस्पर तुमकां खावंक दिता तो. देवाचें उतारें. Sergiso undo, serves peran tangkan dilon.
Sergisovundo, serves porantam camilo. Sergisovundo, serves porantam camilo. Sergisovundo, serves porantam camilo. जे कितें आमी आयकलां आनी आमी समजल्या, जे कितें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, ते आमी आमचे मुखले पिळगेक सांगतेल्या. सरस्वराचे वटपण, ताची पदवी, तांणी केली विचित्र कृत्यां आमी वनितेल्या. Sergisovundo, serves porantam camilo. इतले आयकुनी मोळपाच्या कुपाक ताणें अस्त्या दिली. अंतराळाची दारां ताणें उगडली. तांच्या कानाच्या उनां पावसाबरी मान्ना ताणें धाडले. सर्गीचो उंडो ताणें तांकां दिलो. Sergisovundo, serves porantam camilo. मनशांनी केलो बळिश्टांचो उंडो. दादोशी जायसर ताणें तांकां पोसली. आपल्या उजव्या हातान जिखून घेतल्या पर्वतार, आपल्या बागेवन गांवान ताणें तांकां पावयली. Sergisovundo, serves porantam camilo. Sergisovundo, serves porantam camilo. दुसरें वाचप सांत पावलोन एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, सोम्याच्या नांवान हांव तुमकां सांगतां, तुमी ह्या फुडां अनुभवार्थ्यां बरें जियोवचें न्ही. तांचें चिंताप सार नासलेलें, तांच्या गिन्यानाचेर अंधकार पडला. पूण तुमी क्रिस्तांवान घेतिल्ली शिकवण आसली न्ही. दुबावावेणी जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगटणी केल्या आनी शिकवण दिल्या. तशें आसता तुमी आदले साल सांडून आपल्या खोट्या वंदवण्या वरवीं तुमकां नासाक व्हरून पावयता तें पोरणे व्यक्तित्व तुमी काण उडय जाय. तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जाय जाय. देवाचें प्रतिरूप करून रचलेलें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता ते नितीवंतपणाचे आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसा जाय. देवाचें उतार हें. उपकार. Alleluia, serves porantam jai. Alleluia, serves porantam. Serves porantam jai. Serves porantam jai. Serves porantam jai jai. Mulai somyam aigata. Utar kalsan zagam dawarta. Utar de tuje zavamrat moje. Sasnik jivit divje. Utar de tuje zavamrat moje. Sasnik jivit divje. Alleluia, serves porantam jai. Alleluia, serves
सर्वेस्पोराचे सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे जय सर्वेस्पोराचे जय जय सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया जेजू जावन ताचे सीस जावन थंय नातले पळोवन लोक सुद्दां सोडलो आनी जेजू सोदीत कपारनावांत येवन पावलो. जेजू लोकांक सरोवराचे पेले तळी मेळ्ळो तेन्ना ते ताचे लागीं म्हणाले, मेस्त्री तूं हांगा केदाळ आयलोय? जेजून जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, म्हाका तुमी सोदतात तुमी कुणां देखल्यो देखून न्हय, बगार जदोशी जाता प्रमाणे तुमी उंडे केले देखून नाश जाता त्या तसल्या काना खातीर तुमी वावुरचे न्हय. बगार वावुरा तुमी सस्ती जिणेक बाळद तसल्या काना खातीर हें कान मनशा पोवत तुमकां दितालो, कित्याक देव बापान ताचेर अधिकाराची मोर घाल्या. तो ताणें जेजू लागीं म्हळें, देवाक मनशा पोवत मानवता तसल्यो करण्यो आदारूंक आमी कितें करी जाय? जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सत्मान दित जाय, हीच ताका मानता ती करणी. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सत्मान दिशें तूं कसली कुणाक दाखयतालोय, कसली करणी तूं करताय? ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, ताणें सर्गींतावन उंडो खावंक दिलो, पूण पळयत पुस्तकी सांगिल्ल्या प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी आराध्यान मान्य केलें न्हय. बगार जेजून तांकां जाप दिली, सतत हांव तुमकां सांगता, सर्गीचो उंडो मैजो तुमकां दिवंक ना. बगार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता, कित्याक जो सर्गींता देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो. ताणें म्हळें, सायबा हो उंडो आमकां तूं दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच जिवीत असो उंडो, म्हजे ससी येता तो केदींच भुकेवचो ना, म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना. देवाचें उतार हें. क्रिस्ततय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयतार वो पंथ्यापरार आमी सांगाता मेळ्ळ्या आमच्या मोतीक आमचे जिणेक उजवाड जाय. वो वर्तो उजवाड येवचो देवाच्या उतरां मारिपाक. दया करून थोडो वेळ आमी देवाचें उतार आयकया, समजून घेया. आमी आयकले वाचपा प्रमाणे आमी नियाळ करचो जाल्यार सर्वेस्परा देवान इस्रायल प्रजेक गुलामपणांतले इजिप्तांत सोडयलें. तांबड्या दर्यांतल्यान तांकां पाशेर जायशें केलें बुडान आसतना, आनी आरण्यांत येवंक ते पावले सिनाय पर्वता लागीं. तेन्ना तांची कानां वरवीं उणें जाली, मूग जाली, तांकां भूक लागली, ताण लागली. तांणी बोब मारलें, मोयशेक तांणी गुन्यांवकार केलो आनी म्हळें, कित्याक तुवें हांगा हाडलें? आमी इजिप्तांत तसो पियाव आनी मांस खावन ददोशी जेवण बरें सुशेगाद आसले हांव, कित्याक थंय आमकां पोंड नातल्या काय तुवें हांगा हाडलें गे आरण्यांत आमी मरोन नफय जायचे म्हणून अशें तांणी बोब मारली. सर्वेस्परा देवान इस्रायल प्रजेक आपोवन हाडलें, ताका खाण दिवंक जायना म्हणून न्हय, कित्याक तांकां विसवण काडलेली. भाग्यवंत कुळी सोडूनची कुळी देखून देवाची कुळी देखून देवान विसवण काडलेले. तितल्या कश्ट आनी वावरांनी ताणें हाडलें तर जाल्यार ताका एक पाव दिवंक उंडो दिवंक जायनातलो काय? जाता आसलो. आनी ताणें दाखयलें जाता तशें.
पूण तांकां तें समजना. तांकां जाय जाल्यार खाली पोट भरल्यार पुरो चकडी सामा म्हणून. देखून उंडो नातल्या बरा पोट खाली जाल्या बरा हाक भोग मारली. सरेस्परा देवान सर्गींतान मांडना धाडलें, तांचें पोटय भरलें. न्हयस आत्म्याचें सोडून बघा पोटाकी जाय तें दिलें, समाधान तांकां जावं दी म्हणून. कित्याक हरबस ही लोक तो. आतां आमी वांजेलाक या. गलिलेयाचो दर्यो ताका सरोवर म्हणटात. एका कुशिल्ल्यान तिबेरियास तड आनी एक कुशिल्ल्यान कफरनाहूम तड. समजून घेया भावंभोवणे त्या दाळा मात देवाचीं उतरां आमकां समजतात. तिबेरियाच्या तडीर जेजू क्रिस्त वांजेल परगट करनासलो, जायतो लोक थंय आसलो. आमी आयकता सुमार 5 उंड्यांनी 12,000 लोकांक ताणें वांटले म्हणून. साकळींतल्यान सांज मुसोर आयकून जेजू क्रिस्ता तांची बिरमोत दिसली आनी 5 उंडे आजापांनी ताणें 12,000 लोकांक पोसी सारके केले. थंय तिबेरियसाच्या तडीर लोक दादोश जालो, संतोश पावलो, कित्याक तांचें पोट भरलें, वाजबी जावन आसा. आनी इतलें केल्या उपरांत जेजू की मनशापणान पुरो जाले. लोकांनी तांच्या घरा वचचें पडलें. तो एका माचवार म्हणजे दोनीर बसून आपोस्तलांक सांगता कफरनाहूम तडी वेता. ते सोदतात खंय गेलो म्हूण कळना. तो ते जाणा आसले कफरनाहूम तो केदार वेता म्हूण. भायल्यानूच थंय कफरनाहूम तडीक थंय येता. वस दर्यो न्हय सरोवर. थंय येताना जेजू थंय आसा. ते विचारता, सायबा तूं केदां आयलो हांगा? हो जावन आसा कॉन्टेक्स्ट. ताका जेजू क्रिस्त सांगता, तुमी म्हाका सोदतात तर जाल्यार कित्याक तुमचें पोट भरलां म्हणून. इस्रायल पोरदा सोदता जाली जाल्यार तांच्या पोट भरच्या खातीर. तुमी म्हाका सोदतात तर जाल्यार तुमचें पोट भरलां देखून. तर हांव तुमकां सांगता, पोट भर नासवच्या उंड्या खातीर तुमी वावूय नाका, जिवी नाकात. सर्गी बाळच्या उंड्या खातीर, सर्गी उरच्या जिविता खातीर तुमी जियेया. कशें जेवण तशें जिवीत, कशें जिवीत तशें जेवण. हें तांकां एक विशेश जालें. हें कितें हो कितें म्हणटा, ताणें उंडो दिलो, आमी घेतलो आनी सदां बाळच्या उंड्या खातीर तुमी वावुरा म्हणटा म्हणून. तर सदां बाळचो उंडो कितें? वय तांकां 5 उंड्यांनी जाय तितलें खाता तितलें मेळ्ळें. पूण तांणी जेजू क्रिस्तान आज जाप केल्लें म्हणलें, आज जाप म्हणलें तांच्या मोतीन वचूंक ना. उंडो म्हणलो गेलो पोटांत. जेजू क्रिस्तान आज जाप म्हणलें तांच्या मोतीन वचूंक ना. ह्या इस्रायल परजेक जायते मान्ना म्हणलें, सरेस्परा देवान आज जाप जावन धाडलेलें म्हणलें तांच्या मोतीक वचूंक ना. वय म्हळ्यार ते तांच्या पोटा खातीर मात्र वावुरताले, शिवाय आत्म्या आनी स्पिरिता खातीर वावूर नातले. आतां आमचेर दिश्ट घालया. सकाळींतान सांज मुसोर जायते आमचे तरणाटे, आमचो लोक वावुरता. बरें तें वावरूंक जाय. आमच्या कुटां पोसच्या खातीर वावरूंक जाय बरें. आमचें पोट आमी बरी जाय, भुरग्यां बाळां पोसी जाय. सांगात आस आमच्या आत्म्याक, आमच्या स्पिरिताक आमी दुखोळ हाडचो न्हय. दुसऱ्या वाचपान सांग पावल सांगता, तुमी बसयल्ली कुळी हेरां भाशेन जिवोवचें न्हय. मोडोवन वेच्या मुंड्या खातीर वावुरचें न्हय. तें सरस देव तुमकां दितालो. इजिप्तांत तांकां राखलेल्या देवाक तुमचें पोट भरूंक जायना गी म्हणून. तशें म्हळ्यार काम करनासतना घरा बसचें म्हणून न्हय. काम आमी करीत जाय, वावरी जाय, पोटाक जाय जाल्यार उंडो आमी घे. सांगात आस सदां बाळसो आमी उंडो घे जाय. कितें तें सदां बाळसो उंडो? जेजू क्रिस्तान 5 उंड्यांनी 12,000 लोकांक पोसलो. तें तांणी पळयता, पळोवन तांणी वो एक विशेश मनीस म्हूण तांकां बगूंक जाय आसलें. तें तांकां बगून उंडो जायलो आनी कितें जाय म्हणून. जेजू क्रिस्तान एक निशाणी दिली. देखून सुमयान ताका सांगलें सदां बाळच्या उंड्या खातीर वावरा म्हणून. ते विचारता तर आमी कितें करीत जाय गी म्हणून.
तुम्ही उणो केलो न्ही आनी की उणो सत्ताय न्ही तें तूं पावना म्हणटाय तर आमी कितें करी जाय सदां बाळसो उंडो आमी सदां हांव जावन आसा सदां बाळसो उंडो सरीस देवान मुजेर मोर घाल्या समजून घेया भाव म्हयनो आजकाल हर एका संगतींनी आमकां बनवटी वस्तू मेळटात एक डॉक्युमेंट प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट बरें जाल्यार आनी एक डॉक्युमेंट हे बनवटी खंयचें म्हूण समजना देखून गव्हर्मेंटाचेर मोर घालता सील घालता त्या कालारी रायाचे मोर घालची आसली मुदी दामची आसली बापान राय सर्ग संवसाराचो राय ताणें मुजेर सील घाल्या समजून घेया भावनो कित्याक हांव बनवाटी न्हय हांव तुमचो आत्मो बुकेता ताण येता सताक आशेता हांव जावन आसा सत मुजेर बापान मोर घाल्या आयकलें तुमी उतर हांगा आयच्या वांजेलांत तर हांव कितें तें सांगता तेंच तुमी पातये जाय सांगून हांगी सरस देवान सुमे जेजू क्रिस्तान बाप्तीस घेता आसतना वो म्हजो पूत मोगाचो पूत ताका तुमी आयकया म्हणून ताचेर हांव मेसला म्हणून सरस बापान मुजेर मोर घाल्या ती मोर मोडोवंक कोणा वरवीं जायना हांवच मोडटा आनी तुमकां दिता तें तुमी घेया म्हणून जाल्यार सबार पोटी आमी हें विसर पडटा आमी आमच्या पोटा खातीर मात्र वावुरता बरें तें पोटा खातीर वावरूंक जाय कितलें वावुरल्यारय पावना कितलें केल्यारय पावना मनशा कुळाची चारित्र्य उदें दितान अस्तम तें चारित्र्य जावन आसा ही पोटान कितलें भरल्यारय पावना रोमाचे सोल्जर कितें करताले जाणा तुमी पोट भरून खाताले 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 खंयचे खाले मोराचो मेंदू नाविलाचो मेंदू आनी कोगुळेची जीब हें करून ताका चड रूस मेळटा म्हणून केले उपरांत चटणी खाताले आनीक रूस मेळ्ळो म्हणून आनीक पोट भरताले मागीर वचून वोंगताले वोंगले उपरांत पाट येवन आनीक खाताले अशें तांचें रोमा शहराचें शहर पडलें जर तर आमी मोरोणवेच्या पाड जावन पिड्ड्यार जावच्या खातीर वस्तू हरबोस जावन घोळटा तें कोणा कावून वेता तुमच्या दोळ्यांनी म्हज्या दोळ्यांनी आमी पळयना गी हांव कितें पोटाक आमचे बुके पड जायच्या उंड्या खातीर सिता खातीर वावरूं नजो म्हणटा गी ना हांव म्हणना तें आमी आमचे जिणये खातीर वावरूंक जाय हो आमचो कायदो धर्मीक कायदो आमकां वाट दाखोवचो कायदो आवयांनी बापयांनी तरणाट्यांनी वावरूंक जाय पूण ताच्याकी वर्तेता रावन आमचे स्पिरिताच्या जियेना कितें खातीर आमी वावरूं जाय कितें तो कशें तूं खाताय गी तशें तूं जियेताय कशें जेवण तशें जिवीत तर आमचेर आतां दीस घालया आमची जिणी कशी मांडून हाडटा हांव आमच्या कानाचेर आमी दीस घालया आमकां तृप्ती जाता गी बुडास येता म्हाका एका संगतीचो एका दुर्बळी भुरगीं आसलीं दुबळीं भुरगीं तांकां ते पेज जेवली वाटलेक नीस आसलो पेज जेवल्या उपरांत नीस आलो तो नीस ताणें पुसून लेवलो संतोश तांकां खुशी तांकां पोटभरून पेज जेवली म्हणून नीस लेवली म्हणून वाटली तांणी लेखली आनी एका ग्रेस्ताच्या हॉस्टेला गेलो म्हणटा एकलो थंय आयस्क्रीम दिलें आयस्क्रीम मूग दोनच्या आदी आनी एक आयस्क्रीम आसा गे म्हूण विचारताले तितल्यान त्या दुबळ्याच्या काळजांत आसलो संतोश ह्या ग्रेस्तांच्या भुरग्यांच्या काळजांत ना जालो हांचो हरबोस मरता म्हणसर वचना तर मोडून वेच्या पाडजाण वेच्या पिड्ड्यार वेच्या भावां खातीर उंड्या खातीर तुमी वावरूं नाकात तें तुमकां जाय तुमकां जीव दिल्लो देव पळय आत्म्यान भरलो देव ताका जाय जाल्लें जेवण दिना गे तर तुमी वावरी जंय सांगात आस
सदांबाळच्या उंड्या खातीर तेही सतत आमी कितें करीत जाय म्हणून हें समजत जाय जाल्यार ताका अर्थ आसा. जुदेवाच्या काळार 3 तरांचो लोक आसलो. बरो लोक, खोटो लोक, बरोय न्ही पाड न्ही, तिसरो मोदे. आमी त्या वर्गाक आहले जावंक पुरो, हांव जावंक पुरो, थोडे फावटी बरें थोडे फावटी वायट. तर तांणी बरें जाय जाल्यार तांणी कितेंय करन उडा जाय आसलें. उडा जाय म्हळ्यार ह्या पंगडा हे जाय आसलें बरें. तर आमी कितें करीत जाय म्हणल्यार अर्थ कितें म्हळ्यार आमी बरो न्हय म्हणटाय तूं, आमी बरो जाय जाल्यार कितें करीत जाय म्हणल्यार सवाल तांचे. समजून घेया हीं उतरां आयच्या वांजेलांत. आमी कितें करीत जाय तूं म्हणटा विचारता. सो मी ताका सांगता, देवान बापान मोर घालून धाडलेल्या ताच्या एकल्याच पुताक तुमी सत माना. पळय कितें करीत जाय म्हूण हांव तुमकां सांगता. सर्वेस्परा बापान मोर घालून धाडलेल्या देवा आपणाच्या एकल्याच खऱ्या पुताक जिवी दिवच्या सत दिवच्या पुताक तुमी पातयेया, बावार्थ दवरा, तुमी बरेपणा पावतल्या. ह्याच्या विशयांतच सांव पावलो दुसऱ्या एफेसकारांक बरयल्या दुसऱ्या वचपाक सांगता, तुमी अणभवता बरी जिये नाकात, पोटा खातीर मात्र वावरूं नाकात, तुमी निजा देवाच्या पुताक पातयेया, ताणें शिकोवच्या पातयेया, भावार्थान मोगान तुमी जियेया आनी जाणवयान तुमी बरा. सदना कितें तेदना कितें बरें तें कितें वायट तें तुमकां कळटलें. देवान दिल्लो उंडो तेदना एक निशाणी तसो, त्या निशाणी जावन आसा क्रिस्ताची. आज आमकां मेळटा युकरिस्त, जेजू क्रिस्तस. तर भाव भयणीनो मोटवेन सांगचें धर जाल्यार आमी दीस रात्र वावुरता वावरी जाय बरें तें वावुरतना मात्र खाली पोटान बरोवन पिड्ड्या जावच्या खातीर वावरचें न्हय. सांगातास त्या वावरांतच क्रिस्ताची वळख आमकां मेळा सारकी करा. म्हणजे सतान नितीन भावार्थान मोगान आमी वावरून आमचें कुटुंब सांबाळूंक आमी प्रयत्न करया. आमेन. उबे रावन सत म्हणटा वनिया. सत म्हणटा सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र गर्भे संभावलो, ओंकार मरियेतावन जल्मलो, पोंस पिलाते काळाने कसले, ताका कुसार सोडलो, तो मेलो आनी ताका केलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, सर्गार सोडलो, सर्वपदवेदार बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांव जिवे आनी मेल्ल्यांचे मुनसुबी करून घेतलो, सतमंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जीवनपण ससाचें जिवीत. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, देवाचो दीस हो आमच्या कुटुंबा खातीर आमच्या खातीर मागूं आमी सांगता मेळ्ळ्या. तर ह्या बले बरोबर आमची चड मागणी सर्वेस्परा देवा भेटोवया. बापा, आमच्या बापा साहेबाक, सर्व गवळी बापांक, याजकांक आनी धार्मिकांक एवकारिस्तांतल्या जेजूचो लागशिल्ल्यान सांगात भोगूंक आनी आपले तबेन दिल्ल्या बावर्त्यांचो पोस करूंक अथमी घटाय लाभय म्हूण मागताव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक आनी परजेक तुजो सांगात भोगूंक शिकय. तांणी तुजे भिरांतीन बरोवंक आनी शांती समाधानाचे राष्ट्र बांदून हाडच्यान सुरसुडीत जावंक आदार लाभय म्हूण मागता लालयताव. बापा, आमचे मागणे आयक. आज आमचे दियेसीजीन सांजुवांव वियांनीसो आयतार संभ्रमताना आमच्या सर्व याजकांचो आमी मोग करीशे कर आनी तांचे तावन लाभसो अत्मीक फायदो जोडिशें कर. प्रायवंत याजकांक आनी संकश्टांक वळख जाल्लेल्या सर्व याजकांक तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागताव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व भुरग्यांक आनी युवजनांक तुज्या बेसवांनी बर. तांणी एवकारिस्तांतल्या जेजूचो चड आनी चड मोग करून तांची जिणी एवकारिस्तीक करूंक दया कर म्हूण मागताव. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या एवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी आमच्या जिवितान जोडलेल्या सर्व बरेपणाक तुका अर्गां दिवंक आनी आमचे जिवीत पेल्याच्या बऱ्याक समर्पूंक
तुजी कृपा आनी आदार दी म्हूण मागताव. बापा आमचे मागणे ऐक. आतां आमची सर कसकी मागणी देव मुखार दवरया. पिडेंत ओळच्या लोकां खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या संगात्या खातीर, गांवांत ह्या परगांवांत आसलेल्या मनशां खातीर, प्रायवंत आनी पिडेस्तां खातीर, दुबळ्यां खातीर आनी आपणाच्या भावार्थां खातीर कश्ट दगदणे भोगतल्या क्रिस्तांवां खातीर. सरेस्परा देवा, आमी तुका दिनवासता. तुवें आमचेर वतलेल्या सवदेण्यां खातीर आमी तुका अर्गां दिता, कित्याक येदोळ तुवें आमकां रासलाय, वसलाय आनी सांबाळलाय. तुज्या पुताक आमच्या जिणेचो उंडो जावन तुवें दिलाय. ताचे प्रमाणे जिवंक ताचेंच व्यक्तित्व आमच्या जिणेंत घालूंक तुमचो आमकां आदार दी. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. जीवन मुझे सोमिया बोलते देने माका संसारिया पयना जाऊं ये करे बलिदान आखी जीने मुझे नेना उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेवता देव बापाक मानतात आसतना जावं म्हणून मागात. हे तुझ्या हातले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी तूं पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेले बलिदान जावंक निर्मी. या आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पददार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सवतय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासो फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकारी मर्यादान जल्म घेतलो. कुर्साचे मोरान सोसून ससनाच्या मोरांतली ताणें आमकां सोडयली आनी मोनांतलो पुनर्जीवन जावन ससनाचें जिवीत ताणें आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सदाळ बारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. तुका
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या दडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोंसूं वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सस्नी कराराचें रगात. पातकांच्या बक्षान मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासा करात. But so good purgatoria. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोळावरी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या चडवंडाराक आमची चडवण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणांत आनी पुन्हा जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीचे काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फाव केलें देखून आमी तुका काळजांत आनी दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी तुजे लागीं नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा ओके प्रिथिमेचे विस्तारलेले तुज्या पळय सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे या जे के वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो जरो मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकोत कर. तांकां आनी तुजी सगळें मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळी मुखामोळ पळोवन फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं कलतपणी मागता. हांवकार मरिये देवाच्या माये सांगाती भाग्यवन जिजो तेचो पोती भाग्यवन धर्मदूत आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भरतां बराबर सासणांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमांग आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरंदराचे आज्ञा मरान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी दीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गींच्या बागडे आमच्या सुरंदर जेजू क्रिस्त येणे भरोशान रयतले आमकां तुझ्या उदार काकुतीन सर पथकांतली सुटाय आनी सर कानांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशीवर म्हणे तिका शांती दे आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. भाव भयणीनो आतां आमी एकामेकाक शांती पाठवया.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणा पयल्यान ती आमी समेस्त सुभागी. सम्या तुझ्या भितरच्या म्हाका फावना, पूण तुझ्या वस्त्रांत तुका मला भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गवळ्या गोऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका. करे सत्करे वाट करेस जिवीत आमचे करे मीठ प्रत्वेचे. पुनर्जीवनपण कीर आमच्या भरवशाचे देणे ख्रिस्तायाचे. जेजू गवळ्या गोऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका. जेजू दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू गवळ्या गोऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका. जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका. जेजू क्रिस्त आमच्या आत्म्यांत आयला, आमच्या संगताची येता. आमची सर खंत बेजाराई, आमची आशा आनी उर्बा, आमचे कितें प्रार्थना आसा तें ताचे मुखार दवरया. आमच्या कुटुंबां खातीर, मोगाच्या मनशां खातीर ताच्या लागीं मागया. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं
तुवें आमकां नव्या जिवान आनी घटायेन भरलाय. सर्गींच्या वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें सस्त्यांच्या सुखाक आमकां पावय. आमच्या कुटुंबाक आनी मोगाच्या मनशांक तूंच राख. तांकां आमी तुका समर्पिता. हें आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ऐकात, आज सांजे 7:30 वरार हे मागणेचें वर हांगा आसतलें आनी अराधन आसतलें. जाता इतल्या जाणांनी आमी येवन तातूंत पात्र घेवचो. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. आतां आमी आरोणाचे आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पो तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां समेत सांबाळो. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळटीन वागो. दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तुमकां दिव. आनी सर पदवेदा देव बापा आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे देव आनी सदां रावो. बसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. घडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांवें वाचता. भक्ती गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक मोच्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगार सोता. हर एक मोच्या कश्टांनी दुखा सोम्या तुजो आदार म्हाका. हर एक घडी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांवें वाचता. भक्ती गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मुरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान कुसाचे गुरुवे निवारा आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.